वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो आयज आसा सॅटरडे आणि आता टायम जालो आसा 12. तो घरची न्ही सगळी कामां जाल्ली आसा. झाडू मारून पुसले, मागीर जस्ट शावर घेतले आणि देवाची पूजा करून जाल्ले आसा. ओके, तो आता या म्हटले किचनान एक रेसिपी शेअर करतले हांव. सो पयर येतना रुबिना ते कितें बी हाडलेले पळय तेजी आयज रेसिपी करतले, म्हणजे एक भाजी करतले. बरें लागता एकदम मम्मी करतली. आणि लास्ट टायम न्ही खूब फाटी म्हाका कोणें कमेंट केल्ले की तांदळाची भाकरी रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो आयज त्या भाजये वांगडा न्ही तांदळाची भाकरी बेस्ट हे कॉम्बिनेशन. सो तुम्ही त्या भाजये वांगडा चपाती करू शकता आणि तांदळाची भाकरी बी करू शकता, एकदम बरं लागता. ओके, तो या म्हटले किचनान करूया आयज. ओके, तो चलया म्हटले ॲक्च्युली चपाती करपाचें प्लॅन आसलेले. म्हटले मम्मी तांदळाची भाकरी कर, त्याच्या वांगडा बरं लागता तांदळाची भाकरी. ओके, आणि ते बी न्ही इजिली मेळटा. अशें लास्ट टायम फाटी हांवें म्हापसासून हाडलेले, पण रेअरली तुका मेळचें ना हें गोंयान. चडशी न्ही हे बेळगांव मागीर बेंगलोर त्या सायडीन न्ही खूब मेळटा हें. आनी हो सिजन हो विंटरान ते मेळटा. ताका न्ही हवरे काळ म्हणटा. हवरे काळ इंग्लिशीन ताका कितें म्हणटा पळय म्हाका तें प्रोनाउन्सिएशन कळना. हांव ते बरेतले सायडीन. ओके, दाखयता तुमकां. तो हांगासर पळयात मम्मीनी हें सुलून दवरला आनी उदकान घालून दवरला. ओके, बरें धुवून दवरला आणि हें अशें आसता. हेका म्हणटा हवरे काळ. पळय अशें काडून ते बी काडून जाय. दाखयता राव. अशें काडून भितर बियो आसता ते वापरपाचे आनी ते उडोवपाचे सालां न्ही गे. अशें काडपाचें. सो हेका म्हणटा हवरे काळ. हेतून न्ही पुलाव करतात, भाजी करतात, उपीटाक घालतात, उपमा करता पळय उपमा, तेतूनय थोड्यो बियो घालतात आनी सुक्का बीन करतात आनी कितें करता गे कडी बीन करतात. तो आमगे चडशी भाजी, म्हाका भाजी खूब आवडटा आनी बरें लागता. ओके, अशें काडून मम्मीन हांगा धुवून दवरला. खूब हाडल्यार काडून फ्रिजामध्ये जर तुमी चड हाडून दवरले न्ही अशी बियो काडून तुमी डीप फ्रिजीन दवरूं शकता आनी केन्नाय काडून तुमी भाजी सुक्का उपिटाक बीन घालूं शकता. ओके, हें बरें धुवून दवरला. आतां न्ही आमकां हें कुकरान घालून न्ही फक्त एकूच सिटी काडूंक जाय. मीठ घालून एकूच सिटी काडूंक जाय, आतां चड ओवर कूक जातलें. तें हें बरें धुवून घेतलां. आनी ही पळय आई हांगा आसा. आईची रेसिपी आयज आं. यो हाय म्हण. तांदळाची तांदळाची भाकरी आनी हेजी भाजी. दाळू केला शांगो घालून. सो बरें हेका एक सिटी काडूंक जाय आमकां. आनी भाजी बरी लागता. पयलीं म्हाका आवडनालें, एक मम्मीन केलें न्ही आनी म्हाका इतलें आवडटा. थोडे बियो न्ही हें जाला, ते ट्रॅवलिंग करून येयले न्ही ते ताका लागून थोडें मातशें पिड्ड्यार जाला. आनी तो हुबळी सायड न्ही हें खूब मेळटा आनी हो आतां सिजन हो. लोक करून खातात, भाजी आसूं सुक्का आसूं. पण हांगा गोंयान मेळपाक खूब मुश्कील हें. रेअरली मेळा तुका. बेंगलोर आमची मावशी आसा थंय रोजचे तेंचे कडेन आमच्या घरा बेंगलोर मम्मीची भयण आहा. तेंगेर ह्या टायमार न्ही विंटरान न्ही फक्त हेंच बियेचे करी आसूं, भाजी आसूं, सुक्का आसूं, हेंच बरें लागता हें. नाही तुम्ही पणजी किंवा म्हापसा बीन म्हापसा लास्ट टायम आमी तेन्ना गेल्ली फ्रायडे मार्केटान तेन्ना आसलेले घेवन येयल्ले हांव इल्लेशे भाजी. बरें जाल्ले, भाजी बरें जाता. ओके जालें. आतां का न्ही बरें धुवन कुकरान काडून घेतलां. उदक घालता. सो उदक न्ही हें बियो भरसर उदक घाला, मीठ घाला चवीनुसार. हें कितें घातलां काय काड मगे असं भाजी ते तळणी आहा ते खूब टेंडर. इफ टेंडर असले न्ही हें साला तुम्ही घालू शकता, कांय ना. अशे बारीक कट करून तेतून बियो उरनात टेंडर असल्यार. घाल मीठ घाल. ओके, आतां आमकां न्ही फक्त एक सिटी हाडूंक जाय. एक सिटी हाडले की हें बरें शिजतलें. घाल. तो हांवें न्ही रुबिनाक सांगलेलें येताना म्हाका हें घेवन यो म्हणून. दवर हांवें सांगलेलें ताका म्हाका हें जाय, म्हाका घेवन यो म्हटलेलें. हाडलें ताणें बाप. थोडे बियो काडून हाडलेले आनी थोडे हें आसलेले म्हणजे अक्का आसलेले. सो सांगलेलें ताका हांवें घेवन यो म्हणून. म्हाका तें खूब आवडटा. हें फक्त तुका न्ही विंटरान मेळटा. विंटरान चड तें तुका मेळटलें. बरें लागता. भाजी बी केल्यार न्ही एकदम बरें लागता. उपिटाक तुमी घालूं शकता. उपीट करता न्ही तेन्ना बियो घालूं शकता, एकदम बरें लागता. पण केन्ना खावूं ना हांवें ना म्हणून म्हणटा बरें लागता खंय. हांवें फक्त सुकात खाला, उपिटाक बी केन्ना खावूं ना हांवें. आनी करी केल्लेले करी पण आमगेर न्ही म्हणजे मावशीगेर बेंगलोरान ते करी केल्लेले खाल्लेले बरें लागता, बरें लागता. ओके, आतां हें दवरल्या कुकरान. भाजी करया मागीर भाकरी करया. तूं न्हांवून यो चल. तिका सांगलें तूं न्हांवपा वच. सो टुराचे अजून काय आमचे पॅकींग बिकींग जावं ना. बॅगा हाडला, कपडे सगळे दवरला तशें हांवें अजून पॅकींग जावं ना. शिवनाथ बोवाळ मारता बेगिना पॅकींग कर खंय. सो म्हटलें आयज न्ही रितिकाचे बॅग पयलीं पॅकींग करया. म्हाजें काडून दवरलां हांवें सगळें. आनी शिवनाथाक अजिबात टायम ना. आयच्यान ताका 3 दीस इव्हेंट. आयज फाल्यां टील आमी वयतली पळय टुराक आमी वयता 31 वयता आमी. 31 रातचे आमी वयतली, 31 पावतली आमी.
ओके. तो अजून आमची पॅकिंग जाऊन ना दोय सामको बिझी आहा शिवनात. पळोवया तो आतां केन्ना फ्री तो फ्री जातलो 30क. तो 3 दीस कंटिन्यू इव्हेंट आसा. तो म्हणटा पयलीं तूं बॅग पॅक करून दवर. अजून पॅकिंग कांयच जावंक ना. आनी खंय वयता बी म्हटलें न्ही एक 3-4 दीस पयलींच बॅग पॅक करून दवरूंक जाय. हांव तेंच करतां. एक 3-4 दीस आसतनाच हांव पॅक करून दवरता. कित्याक आतां मागीर एंड टायमार तूं पॅक करत रावलें न्ही तुका याद उरना कितें घेतलां कितें ना. सो आमी पयस वयता. सगळें आमकां सगळें सामान सारकें घेवंक जाय. सो थंय वचून आनी गडबड जावपाचें नाका. सो हांव चिंतलें आयज ऋतिकाची बॅग पयलीं करया आनी फाल्यां म्हाजें करतलें. शिवना जरी आपलें तो शिवनाच करतलो. तेजें हांव मदीं पडना. तेजें कांय ना जीन्स पॅन्ट आनी शर्ट तो घालतलो. तर आमचें मातशें चड आसा न्ही ताका लागून पळया आयज ऋतिकाचें करतलें फाल्यां म्हाजें करतलें. तो हांगा पळयात एक सिटी काडलें आसा आनी एक सिटीन न्ही हें बरें कूक जालां. सो जेन्ना तुमी करतले पळय फक्त एकूच सिटी काडपाचें आहा. एक सिटीचे वयर काडनाकात. खूब गरम आहा. हें पळयात. हें पळयात बरें शिजलां. तो एक सिटी पुरो खूब जालें. तें जाल्लें आसा. आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. आनी ते चणे न्ही बरें शिजला न्ही खावंक बरें लागता. अशें बॉयल करून तुमी खावंक शकता. बरें लागता. आतां न्ही आमकां एक वांटण करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही अर्दो नाल्लाचो वळ घेतला किसून. एक व्हडलो चमचो चिली पावडर घेतला आनी एक अर्दो चमचो हळदी पावडर घेतला. आनी हें न्ही थोडेशें उदक घालून न्ही आमकां फायन पेस्ट करपाक नाका. कोर्स ग्रायंड करूंक जाय. मातशें दरदरा पिसूंक जाय. कळ्ळें. मातशें लागोंक जाय सोय हातीन. सो फायन पेस्ट करनाकात. सो हें मम्मी न्ही आतां पेस्ट करून घेतली. तुमी जाय जाल्यार न्ही बेश्टे चिली पावडर जशें हांवें कालवाचे सुक्के केल्ले पळय तुमी तशेंय करूं शकताले गे. हय पण सोय घातलें की आतां मातशें बरें लागता. सोय घातल्यार चपाती वांगडा बी ताका मातशें ग्रेवी मेळटा. ना जाल्यार तुमी बेश्टे चिली पावडर हल्दी पावडर गरम मसाला कांदे टमाट घालून अशेंय करूं शकता. पण सोय घालून केल्यार न्ही मातशें बरें लागता. हांगासर पळयात मसालो रेडी आसा वांटून. पळय अशें आमकां न्ही कोर्सली ग्रायंड करूंक जाय. हे फायन पेस्ट करप ना. सो मसालो रेडी आसा. सो आतां करूया फुडलो प्रोसेस. तो सगळ्यांना विचारता मम्मी कशी आहा मम्मी कशी आहा. मम्मी आज सद्या बरी आहा. मम्मीचें सांगूंक शकना न्ही गे. तिका ते तकली दुखपाची हांवें केन्नाय सुरू आतां अशें ना की सांगून येयना न्ही गे. आतां बरी आहा. तो हांव टुरासून वचून येतलें न्ही मागीर तिका डॉक्टरा कडेन व्हरतलें. बरें अशें तेजें फूल बॉडी चॅकअप करतलें हांव तिका. प्लस दोळ्याचें बी चॅकअप करतलें. चश्मो बी लागला काय पळोवया. तकलेचें बी स्कॅनिंग करून पळोवया म्हटलें. सगळें करून पळोवया. सो वचून येतलें न्ही तेन्ना हांव तिका व्हरता हांव डॉक्टरा कडेन. आनी ताका म्हटलें हांवें मंडे या घेवच्या डॉक्टरा कडेन. ती म्हणून आतां नाका आतां पूण बरी आहा तूं वचून यो मागीर आमी या म्हणपाक तिका व्हरतलें डॉक्टरा कडेन. केन्ना तिका अशी बॉडी चॅकअप बी करूं ना आमी. फस्ट टायम करता आमी. करून एक मनान शांती मेळटली न्ही. ओके. आनी तकलेक बी स्कॅनिंग करून पळयतलें. तिका परत आंगां दुखता न्ही सो वचून पळोवन येवया. कायल दवरला. ओके आतां तातूंत घालता तेल कितलें हें 2 चमचो तेल. कितलें घालता 1 2 3 चमचे. 3 चमचो घाला खंय कांय ना खंय. ओके. तेल मातशें चड घातलें न्ही म्हणजे कांदो बिंदो बरो फ्राय जाता. चड चड घालूना आमी 3 चमचो घातला. ओके आतां तातूंत घालता धाकटो चमचो सासवां. तो थोडेशें सासवां घातला हितून. सो आतां घालता कढीपत्ता घाल. लसूण घालता. बरें ब्रावन जायसर ताका भाजून घेया. सो लसूण भाजून जाल्लें आसा. आतां तातूंत घालता कांदो. सो 2 कांदे मी कट करून घेतला. कांदो बरो फ्राय करून घेया. टोमॅटो घालता वांगडा घाल. बरें न्ही आमकां दोनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. थोडें मीठ घालता. मीठ मातशें पळोवन घालात आं. कित्याक आमी ते हवरेकाळ न्ही कूक करतना मीठ घातला. सो चवीनुसार मीठ घालात हां घाल. आं कित्याक मीठ घातलें न्ही टोमॅटो मातशें बेगिना कूक जातलें. सो बरें ताका आतां टोमॅटो सॉफ्ट जायसर आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही कांदे टमाट न्ही बरें कूक जाल्ले आसा. सो आतां घालया आमी वांटण जें आमी सोय वांटून घेतलेलें पळय तें घालपाचें. आतां तितून घालया एक धाकटो चमचो गरम मसाला. आतां बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी मिक्सराक न्ही मसालो लागलो न्ही थोडो उदक घातला. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो ताका बरें मिक्स करून घेतला. आतां हें घालया आमी चणे हवरेकाळ. बरें ताका मिक्स करात. सो बरें ताका मिक्स करून घेतलें आसा. आतां न्ही आमकां एक धांपोन न्ही एक ड्राय जायसर आमकां हें कूक करूंक जाय. तें मातशें उदक आनी उदक घालूंक ना आमी. जे आमी चणे शिजयल्ले पळय ताका उदीक घातलेलें तें उदक घातलां आनी बरें शिजोवंक जाय. आतां हें बरें शिजलें की लास्ट घालपाचें कोथमीर.
फ्लेम मिडियम दवरात आनी ताका बरें कूक करात. जात्रेक गेली रिधी बापान खाजें बिजें उकलून हाडला खावपाक टायम आहा ताका आवडटा म्हणून ताणें घेतला पळय खाजें. काल 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 खालें ताणें. आतां 3 दीस ना तो मागीर आमी टुरा वयतले आतां मम्मीन खावपाचें हें खाजें. म्हाका हें आवडटा हांवें हें घेतलें तुमकां खबर आसतलें आमी धाकटे आसतना हें खूब खालां. हेका न्ही हें म्हणटा शेंगदाणे वेगदाणे स्वीट्स हें आटा रिंग इतलं असताना इतलं घेतलं. आनी हे चणे पळयात हे चणे न्ही केन्ना हाडलेले खबर आहा मकर संक्रांतीक. तशें उरता कोण खायना टायमूच मेळना खावपाक कितले म्हण खावपाचें. आनी ऑलरेडी हे चणे आसा आनी जात्रे वचून मिक्स चणे हाडला पळय हितून तर मिक्स आहा कितले म्हण खावपाचें. हें म्हाका खूब आवडटा एक पॅकेट घेतला हांवें धाकटे आसतना हांवें खूब खालां हांवें बरें लागता हें न्ही गे बरें लागता मातशें गोड हांव इतलेंच. सो हें पळयात बरें ड्राय जाल्लें आसा मिक्स कर. सो जेन्ना आमी शिजोवपाक दवरलेले पळय मम्मीन ताका न्ही मदीं मदीं मिक्स करत आसा. सो ताका न्ही मदीं मदीं मिक्स करत रावंक जाय हां एक 2-2, 3-3 मिनटां काडून न्ही ताका मिक्स करत रावंक जाय. आनी आतां पळयात ड्राय जाला सो हें रेडी आसा. आतां तातूंत घालता वयर कोथमीर. ट्राय करा एकदां हाडून तुमी हे भाजी मुद्दम ट्राय करा खावन पळोवंक जाय. आवडना जाल्यार नेक्स्ट टायम करनाका तुमी थोडेशें हाडून एक करून पळयात बरें लागता. सो हांगा हवरेकाळाची भाजी रेडी आसा. सो आतां करया आमी तांदळाची भाकरी. काय कडाये दवरला आतां तातूंत घालता उदीक कितलें गे राव सांगता राव 1 घातला 2 3 पुरो. सो मम्मीन न्ही हो पेलो घेतला ओके हे पेल्यान 3 घातला उदक. आतां कितें उदकाक मीठ घालता आनी उदकाक न्ही बरें खत येवंक जाय बरो खतखतो येवंक जाय उदकाक ओके. मीठ घाला सवयीनुसार आनी आतां उदकाक न्ही बरेंशें खतखतो येवंक जाय. सो उदकाक न्ही बरें खतखतो आयिल्लो आसा तातूंत न्ही तांदळाचें पीठ घालूंक जाय. सो हांगासर न्ही ऑलरेडी 1 कप घातला आनी आतां आनी 1 कप घालता. सो 2 कप हांगासर तांदळाचें पीठ घेतला की मम्मी सांगलें हांवें मेजरमेंटान घाल म्हणून कित्याक तुमी मागीर कन्फ्युजन जातलें बेश्टे चमच्यान घातलें. सो हांगासर 2 कप तांदळाचें पीठ घेतलां. सो आतां हें बरें मिक्स करून घे. सो आमकां आतां हें 2 कप सारकें जातलें न्ही गे सगळ्यांक. इफ तुमच्या घरांत चड लोक आहा जाल्यार तुमकां आनीक घालूंक जाय पण चड उदीक घालूंक जाय आनी पीठ चड घालूंक जाय इफ घरान लोक कितले आहा पळय त्या प्रमाणे. सो आमकां हें परफेक्ट आसा पळय हें आतां उदीक सगळें सोक करून घेतलें आसा न्ही जालें. तो पळय उदकान हें बरें मिक्स करून घेतलेलें आसा पळय आनी हें ड्राय जालां हें पळय बरें ड्राय जालां. आतां हें थंड जावंक जाय गॅस बंद करता. आतां हें मातशें थंड जावंक जाय. थंड जालें की ताका मागीर कालोवन घेवंक जाय. सो आतां हें न्ही मातशें गरम आसा तितलें थंड जावंक ना. सो ताका आनी एक प्लेटीन काडून घेता. म्हाका न्ही भाकरी करूंक कळना खावपाक कळटा. भाकरीचे प्रोसेस न्ही मातसो हो आसा सारकें जावंक जाय तें सारकें मळोवंक जाय तें जाल्यार भाकरी बरें जाता. ओके हितून न्ही उदीक घातलां थोडेंशें चड उदक घालप ना. एक म्हाका दिसता मम्मीन कितलें घातलें उदक 3 मप घेतली ना हितून उदक मिक्स केलें तुवें इल्लें घातलां. हितून लागलेलें न्ही थोडेंशें पीठ सो मम्मीन न्ही एक 1/4 कप उदक घातलां आनी हितून घातलां. आतां हें बरें कालून घेवंक जाय. सुकें जालें कितें आतां उदक लावला आनी सुकें बीन जालें न्ही इल्लें उदीक घालून घालून न्ही तें कालोवंक जाय. आनी अशें न्ही आमकां बरें कालोवन घेवंक जाय. जितलें तुमी बरें कालयतलें पळय तितलें तुमचें तें भाकरी आहा पळय बरें जातलें. सो हें मातशें गरम आसा. इफ तुमकां मदीं ड्राय दिसलें न्ही इल्लें उदक घालपाचें एक 2-2 चमचो अशें आमकां बरें कालोवन घेवंक जाय. सो बरें न्ही ताका फोर्स लावंक जाय आनी बरें कालोवन घेवंक जाय. पीठ उदक सारकें आसा रे. सो मम्मी म्हणटा तर उदीक घातलेलें आहा पळय पयलीं सारकें आसा म्हणजे मोव आहा तें. सो आनी उदीक घालपाची गरज ना. सो अशें करून बरें आमकां कालोवन घेवंक जाय हातीन. सो हांगा पळय अशें आमकां बरें कालोवन घेवंक जाय. सो हो प्रोसेस न्ही मातसो टफ आसा कालोवपाक ताका लागून वाज येता भाकरी करपाकूच. अशें आमकां बरें कालोवन घेवंक जाय. आनी हांगा न्ही शीत दवरलां ऋत्वीक खावतना भाकरी बीन शीत दवरलां. आनी हांगासर आमचो प्रोसेस चालू आहा. अशें मम्मी इल्लें पोर्शन घेवन न्ही बरें तें कालोवन घेता. जेन्ना तुमी कालयतना न्ही हांगा उदक आसा इल्लेशें उदकां हात लावंक जाय पीठ लागता
उदका हात घालूंक जाय आनी कालोवंक जाय. पळय बरें जाला. वाटतं तितलं बरें जितले तुम्ही ती म्हणटा जितले तुम्ही बरे हें केलें न्ही म्हणजे कितें म्हणटा ताका म्हटलं मळपाचें जितले तुम्ही बरें ताका मळयतले पळय तितले ते भाकरी बरें जातले. बरें हें जाल्लें आसा. टायम लागता मातसो पण मागीर भाकरी केली की खावंक बरें लागता. अशें करून आमकां बरें कालोवन घेवंक जाय. जालें ओके जालें खंय म्हण म्हणटा आनी थोड्या वेळान आमी भाकरी करया. ओके ते पळयात. ओके तें जाल्लेलें आसा आनी थोड्या वेळान आमी भाकरी करया. सो आतां आमी करया भाकरी. सो हांगासर मम्मीन एक घेतला बॉल सायज आनी भाकरी करच्या पयलीं ताका अशें पयलीं बरें परत एकदां कालोवन घेवंक जाय. ओके आतां हांवें घेतला तांदळाचें पीठ. पयलीं हातीन ताका अशें स्प्रेड करून घेवंक जाय. सो हातींनी ताका स्प्रेड करून घेतला. आतां हितून नॉर्मल जेन्ना चपाती करना तितून ताका हें करून घेवंक जाय. हो प्रोसेस इजी. आतां कालोवपाचें प्रोसेस आसा पळय तो मातसो टफ आसा. सारकें ताका कालोवन घेवंक जाय जाल्यार ती भाकरी बरें जाता. तर मातशें चड दाटूय ना चड पातळूय ना मिडियम. सो हें पळयात परफेक्ट आसा आनी जाल्लेलें आहा. ओके काडून दवरता मागीर ताका फ्राय करतलें हांव भाजतलें. सो एक प्लेटींग काडून घेता. सो हांगासर पळयात ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा थोडें. ओके हांगा मम्मी करता आनी हांवें न्ही हांगा कायल दवरला आनी आमकां न्ही थोडेंशें उदक घेवंक जाय. हांगा उदक घेतलां हांवें आनी एक कॉटन कपडो घेतला. जेन्ना आमी भाकरी भाजतले पळय तेन्ना अशें उदक घेवन अशें पिळोवन ताका न्ही अशें हें करूंक जाय भाकरीच्या वयर. ओके सो आतां दवरला हांवें आजून तापोवंक ना. सो हांव कायल न्ही तापला घालता हय बरें तापला. सो हें आतां घालता हांव आनी हांगा कपडो अशें हांगा हें करून अशें पिळोवन घेवपाचें. मातशें ताच्या वर न्ही अशें उदकान हें करपाचें ओल्या कपड्यांनी ताका अशें हें करपाचें. बरें अशें ताका प्रेस करात. सो आतां हें टर्न करया. बरें दोनी सायडीन बरें ताका भाजून घेवंक जाय. अशें हांगा ब्लॅक मार्क येतलें सो ताका बरें भाजून घेया. आनी सायडीन बीन न्ही अशें ताका प्रेस करा की सायडीन न्ही मागीर कच्चें उरता मागीर. एक्चुली न्ही गांवांनी बी न्ही चुलीर करतात. चुलीर की आतां बरें जाता सगळे वाटेन उजो लागता आनी बरें फ्राय जाता. गॅसीर मातशें प्रॉब्लेम जाता. पळय आतां न्ही अशें फुगता हें बरें फुगलें पळय. तो एक सायड न्ही पळय अशें भाजूंक जाय. बरें भाजलेलें आसा पळय अशें ताका न्ही मार्क येतलें आनी सायडीन अशें प्रेस करात. सो हांगासर न्ही बरें फ्राय जाल्लें आसा दोनी सायडीन हें पळयात. ओके तो हांव भाकरी रेडी. आतां नेक्स्ट जेन्ना आमी भाकरी घालतले पळय अशें ताका पुसून घेवंक जाय. बरें एका अशें पुसून मागीर नेक्स्ट सेम भाकरी घालपाचें आनी फ्राय करपाचें. सो हांगासर पळयात भाकरी रेडी आसा आनी न्ही हितून घालून न्ही धांपोवंक जायना नाजाल्यार न्ही उदक सुट्टा. अशें ओपन धरपाचें जाल्यार इतलें हाफ धांपपाचें. ओके तर भाकरी रेडी आसा. रितीव आयलो. हाय म्हण रितीव सगळ्या कशा तुम्ही सगळ्यो बरी आहा. तो जस्ट शुनाता कॉल केलें जेवपाक येना खंय तो ताका लागून केल्लें हांवें सगळें. ताका न्ही दाळ आनी ड्रमस्टीक घालून केलें न्ही ताका खूब आवडटा आनी रुबिना येताना ड्रमस्टीक घेवन येयल्लें. सो दाळ घालून केला मम्मीन ताका तें खूब आवडटा शुनाता. आयजू ना तो फाल्यांय ना तो टील ट्युजडे पर्यंत ना तो जेवणाक. थंय मडगांव ताका जेवण आसतलें ताका लागून केल्लें आनी ताका तें भाजी आतां केला पळय हांवें ताका ती भाजी खूब आवडटा. आयज ना एक्चुली आमचें न्ही काल करपाचें आसलें. काल आमी हांगा गेल्ले न्ही लोकोत्सव. काल आमी कांय करूंक ना म्हणजे पयर आमी हांगा गेल्ली न्ही जात्रेक
आजचे दोनांक पावली आमी गाडे आनी सकाळी उठपाक न्ही लेट जालो आनी सारको मूड हें कसो काय रांदपाचें नाका काय नाका सो आमी पार्सल हाडून खालें पयर सो आयज करया म्हटलें सो आयज तो शिवनाथ ना आनी आतां मम्मी थाली रेडी करता पळय टेंटेडॅन थाली येतली आतां शेनवार न्ही आयज स्पेशल शेनवार थाली सो हांगासर पळया थाली रेडी आसा आमचे सॅटर्डे स्पेशल हांगा भाकरी घेतला लेमन पिकल आनी हें काल रुबिनानी येताना घेवन येयल्लें इट सेम लायक हेज्या भशेन तवशे भशेन कितें म्हणटा हेका ककडी म्हणटा काकडी म्हणटा हेका ते घेवन येयल्ले येताना आनी बरें टेंडर आसा खावपाक बरें लागता आनी हें दाळ आनी हितून न्ही हें घातलां ड्रमस्टीक घालून न्ही दाळ केला हें शिवनाथाचें फेवरेट आनी आयची स्पेशल भाजी आनी थोडें शीत तर हें आसा आजचें आमचें मेन्यू ठीक खावून सांग हावरे काळ आनी भाकरी कलाय बरें बरें आं मरे सांग सगळ्यांक करून खाया म्हणून खरें खाया आं करून खाया आं आनी हें मेळपाक न्ही मातशें मुश्कील आसा फायंड आवट करा मेळटलें तुमकां फ्रायडे मार्केटान तुमकां मेळटलें फ्रायडे तुमी सपोज गेले न्ही बाजारान तुमकां मेळटलें आनी विंटरान येता बाकी टायमार येना चडशी आनी चडशीं न्ही स्टोरान न्ही स्टोर करून दवरतात म्हणजे तेजी बियो काडून न्ही डीप फ्रिजीन दवरतात हे खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें म्हाका तें खूब आवडटा स्टार्टींग जेन्ना न्यू आसलेलें पळय तेन्ना इतलें म्हाका आवडनालें कितें हें म्हणून मागीर जेन्ना मम्मी भाजी केलें पळय तेन्ना सामकी टेस्टी बरें आहा मुद्दम तुमी ट्राय करा हाडून होय हय न्हू रे सामकें टेस्टी जाला मम्मीन खूब खाला खा असलें आमकां हें न्यू न्ही तर बिग युट्यूबर्स नाही सो आतां आमी जेवन घेता मागीर तुमकां मेळटा ओके तर जस्ट आमचें जेवण जाल्लें आसा आनी आतां चडशे कमेंट वाचता तर लास्ट टायम न्ही म्हाका कमेंट केल्ले क्रिस्टिना गोस म्हणून हाय कॅन यू प्लीज शो डेली गोवन करी मसाला वी आर क्रिश्चन करी इज डिफरंट अँड युअर्स डिफरंट अँड माय डॉटर लायक्स इट सो प्लीज ओके तो जाता अशें सगळ्यांच्या घरांनी एक डिफरंट डिफरंट करी येता आमच्या घरान करी आमकां खावन वाज येयलो सो आमकां दुसरे टायप जाय तशेंच दुसऱ्यांकूय सो हांव आमच्या घरान कशी करी बीन करता पळय वेज करी बीन तें हांव तुमकां शेअर करतलें हांव ओके आमकां न्ही आमचें खावंक आमकां वाज येयला आमकां दुसऱ्यांचें जाय आवडटा तशें आसता तें आनी सदांच न्ही आमी आमच्या घरान तें करून करून खावन न्ही आमी वाजयतात ओके शेअर करतलें हांव मदीं मदीं आनी एक न्यू कमेंट येता प्रिया वाज म्हणून व्हेरी नायस व्हिडिओ गॉड ब्लेस यू ऑल थँक्यू ओके आनी कमेंट केला एंटोनियो क्रूज रिबेलो प्लीज शेअर रस ऑमलेट रेसिपी शेअर करता हांव रस ऑमलेट सो आनी एक आसा न्यू मिशेल रॉड्रिगीज युअर विडियोज आर सो मच फन टू वॉच आय कांट वेट टू ट्राय युअर रेसिपीज कीप देम कमींग ओके ट्राय करा रेसिपी जे की हांव कितें शेअर करता न्ही तुमी ट्राय करात आनी एक न्यू आसा एंटोनियो कॉस्टा आय एम एंटोनी फ्रॉम UK आय लायक युअर फिश थाली इट्स रियली गूड थँक्यू सो आनी एक आसा शर्मिला कार्दोजो व्हेरी नायस फॅमिली थँक्यू सो आनी एक न्ही म्हाका क्वेश्चन विचारला ओके तेजे हांव आन्सर सांगता हांव प्रज्योती नाईक प्लीज टेल अस हाव टू यूज मड पॉट फॉर कुकींग वेन इट इज बॉट न्यू ब्रेक जाता बीन केन्ना केन्ना कुकींग करतना ओके तूं जेन्ना हांव ते फीश करी करता न्ही मातयेच्या आयदनान क्ले पॉट जेन्ना आमी न्यू हाडटा पळय तें कशें यूज करपाचें ओके तो जेन्ना तुमी न्यू हाडटा न्ही क्ले पॉट फर्स्ट टायम जेन्ना तुमी यूज करतले पळय यूज करच्या पयलीं तातूंत उदीक घालात आनी गॅसीर दवरात आनी उदकाक न्ही बरोसो खतखतो हाडूंक जाय ओके उदकाक बरोसो खतखतो हाडात बरें त्या खतखतो येयली की गॅस बंद करात आनी ताका सायडीन दवरात उदीक थंड जावं न्ही तें उदीक उडयात परत थंड उदीक घालून न्ही ताका फूल डे दवरूंक जाय कित्याक खबर आहा फूल भरून दवरूंक जाय जितलें तुमचें पॉट आहा पळय तितलें भरून तुमी तें पयलींचें उदीक उडयात गरम करून दवरलेलें पळय थंड जालें की तें उडयात मागीर थंड उदीक घालून फूल डे दवरपाचें 2-3 दीस बी दवरूं शकता कित्याक खबर आहा माती न्ही उदीक ओडून घेता जितलें माती उदीक ओडून घेता पळय तितलें बरें ओके एक दीस आमी न्ही फीश करी केल्लेलें ओके आमी ते सारके ताका हें करून नासलेलें म्हणजे उदीक भिजोवन दवरूं नासलेलें आमी फीश करी केल्लेलें ते कितें जालें फीश करी आमी केलें मागीर तें उदीक सगळें ओडून घेतलें आनी फीश करी आहा पळय सारकें सुक्कें जाल्लेलें म्हणजे ड्राय जाल्लेलें म्हणजे उदीक सगळें ओडून घेवंक जाय ओके तो यूज करच्या पयलीं न्ही एक 3-4 दीस न्ही ताका उदकान दवरूंक जाय उदीक घालून दवरूंक जाय सो जितलें तें उदीक ओडून घेता पळय तितलें बरें सो नेक्स्ट टायम जेन्ना तुमी तें करी बीन करतले पळय तें उदीक इतलें ओडून घेवचें ना सो तें मागीर बरें उरतलें
तर आमचे न्ही तर आमचे तशें प्रॉब्लेम जालेले आमी ते चड दीस दवरूंकूच ना उदीक घालून ते कितें जाता मागीर जेन्ना तुमी कितें करी बी करतले पळय ते उदीक ओडून घेतले आनी ते मागीर ड्राय जातले सो 3-4 दीस एक बरेशें उदीक घालून नेक्स्ट डे तुमी उदीक काडा परत थंड उदीक घाला आनी दवरा 3-4 दीस अशें उदकान दवरात जितले ते उदीक ओडून घेतले पळय तितले बेस्ट इजी आसा प्रोसेस ब्रेक जाता म्हणटा पळय क्वॉलिटी प्रमाणे आसता ते ओके क्वॉलिटी प्रमाणे आसता तुमकां आई ते 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 दाखय गे फुटून गेल्ले आतां न्ही क्वॉलिटी प्रमाणे आसता तुमकां दाखयता हांवें एक कढाई हाडलेले मातयेचे सारस एक्झिबिशनासून घेतलेले म्हाका ते इतले आवडलेले ओके कढाई हांव ते कितें कुकींग करतालें कितें करतालें हांव करता आसतना ते भितरले पपडीच भायर येयले म्हणजे वयले वयले हेंच भायर येयले दाखयता तुमकां सो माती बरें आसूंक जाय म्हणजे तेंचे करपाचें आसता ते बरे क्वॉलिटी आसा न्ही जाल्यार बरें टिकतले इफ ते लो क्वॉलिटी आसा जाल्यार बरें टिकचे ना आनी गॅसीचे प्रमाणे आहा ते चुली की आतां चारय वाटे उजो लागता न्ही गॅसीच अशें ना गॅसीचे एकूच कडेन उजो लागता सो की आतां ते मागीर ब्रेक जाता पण म्हाजें तें हांव अजून ब्रेक जावं ना आनी बरें क्वॉलिटी आनी हें पळय हें हांवें हाडलेलें म्हाका इतलें आवडलेलें हांगासर पळय तुकडे भायर येयले सो हें इतलें सारकें ना हें सारस एक्झिबिशन घेतलेलें हांवें इतलें क्वॉलिटी इतलें बरें ना हें पळय गॅसीर केलें म्हणून कांय जायना ब्रेक बी जायना आतां आमी करना ब्रेक बी जायना अशें इतलें आवडलें म्हाका आतां कितें करूं चित्ता हांव कांयच एकूचदां हांव कितें करपाक गेलें हितून तें पळय ओके आनी जेन्ना तुमी हें करता पळय तेन्ना तुमी मातयेच्या आयदनांत कितें रांदता बीन न्ही हें चमचो न्ही लाकडाचो घेवंक जाय आं स्टिलाचें बीन असलें घेवप ना लाकडाचें घेवंक जाय ओके हें पळय सगळें हांगा अशें क्रॅक पडला आनी फुटलें एकूचदां केलें आनी एकदम बरें आहा म्हणून म्हणटा आपूण दवरता खंय उडोवंक मन येना न्ही इतलें बरें आवडलें म्हाका खूब तें सो अशें ब्रेक बीन जायना आतां आमी गॅसीर दवरता हें ब्रेक जावंक ना ते क्वॉलिटी प्रमाणे आसता बरें मातयेचें बरें केलें न्ही जाल्यार बरें उरता इतलेंच तुमी लक्षांत दवरा जेन्ना तुमी क्ले पॉट हाडटा न्ही जाय एक 8 दीस तरी उदीक तुमी घालून दवरा उदीक बरें ओडून घेवंक जाय माती जाल्यार तुमचें तें बरें उरतलें नाजाल्यार तें पिड्ड्यार जातलें ऋत्वीक हनुमान जाल्लो न्ही आनी ऋत्विका प्रायज मेळ्ळें खूब जाणांनी बरें बरें कमेंट केला हांव तेजें फक्त नांव घेता भक्ती एंड सुमूक नेक्स्ट आसा आल्बा लिमा मागीर आनीक आसा कॉमेडी बेबी विडियोज हेजें नांव न्ही हांव हें दिलां बर्टलिना ओके असो जल्म ऋत्वी तकलो दिसता ऋतुका थंडी आला रा मागीर आसा शुभम फ्लोरेन्स नोरोना मिलेना रॉड्रिगीस स्नेहा कुलकर्णी तेणें केला कमेंट मागीर रेश्मा राणे दीपा नाईक जीन मिरेंडा लीना रॉड्रिगीस प्रिया वाज इरफान सय्यद विद्या भंडारी प्रीती वांयगणकर वॅलेंटिना फर्नांडीस कॉस्मी फर्नांडीस स्मिता राणे नीना नाईक ज्योती प्रिया सावंत लॉर्ना अफोन्सो जोआनिता रेमिडियस मागीर मिशेल डिसोजा नम्रता शेट विल्मा फर्नांडीस रिचा कांदोळकर सुब्रमण्य शेट सँड्रा कोरिया एलिंडा फर्नांडीस रेखा इंगवाले इतलेच ओके सगळ्यांक थँक्यू म्हण तुका सगळ्यांनी विश केला थँक्यू एवरीवन फ्रँक इज दी ओके तो इतलें आसा आयचो व्लॉग पॅकिंग करूंक जाय न्हय हय ओके तो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळया फालच्या व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर